सांजवेळा ऑफिस सुटून घरात मात भितर सरला. शेजारच्या घरांतल्यान बोबो हुयेली आयकूंक आयल्यो. काळजान कल्ल जालें, कारण आवाज जनील्या घरांतल्यान येतालो. जनी ह्या दिसांनी बरें ना इतलें कानार आयिल्लें. तशें जनी आमचें कोण न्हय. ह्या गांवांत नवीच कॉलनी घडली आनी आमी वेगवेगळीं कुटुंबां हांगासर रावपाक आयलीं. आमकां हांगा सगळेंच नवें. कॉलनीच्या शेजरा हें एकूच जनीचें घर आ. आमी ज्या दिसा भितर सरलीं त्या दिसा एक 40 वर्सांची बायल आपूण जावन आमगेर आयली. आपणें नांव जनी म्हूण तिणेंच सांगलें. आशिल्लें नाशिल्लें तें हाडूं येतालें, पूण शेजार सामार खंयच्यान हाडटलीं. कॉलनींतलीं सगळीं बिराडां तशीं एकमेकाक अनवळखीच. गांवांत खंय कितें आसा ना तें सांगपी कोण ना. त्या परिस्थितींत म्हाका जनीचो खूब आदार दिसलो, कारण ते मुळात त्याच गांवांत रावपी. पयलेच वळखीन आमची दोगांयची इश्टागत जाली. हांव शिकलां, ऑफिसांत नोकरी करतां, रेडिओचे टीव्हीचे कार्यक्रम करतां हाजी जनी खूब्ब तोखणाय दिसताली. जनी कश्टकरी कुटुंबांतलें, खास कश्ट करपी. शेतां भाटांतलो कसलो वावर तें करतालें. गहू मानायपणाचें काम करतालो, पूण तो आसून नासून सारकोच आळशी आनी बेबदो. एकलीच धूव कमल. जनीचो ताजे सामको जीव. ताजी शाळा, खाण, जेवण, कपडे, लत्ते हाजेर जनी सामकें लक्ष दितालें. केन्नाय अडल्यार जनी कुलाम वाल्ल्यार पुरो धांवून येतालें. आपल्याक येवपाक मेळना जाल्यार 10-12 वर्साचे कमलाक धाडून दितालें. पूण ताजे कडल्यान काम हांवें केन्नाच करून घेवंक ना. सगळीं कश्टी मनशां, दीस रात आपल्या वावरांत घुस्पून रावपी. तांकां अदीक त्रास दिवप मनाक पटनासलें. पूण जनी केन्ना केन्ना आपूण जावन कसल्याय कामाक येतालें. कपडे उमळपाक, आयदनां घासपाक वा कातून शिंदून दिवपाक. बँकेंत पयशे घालपाचे आसले वो काडपाचे आसले ते म्हाकाच दाखयताले. भांगराच्यो वस्ती विशीं ते मोठ्यान विश्वासान म्हजे कडेन उलयताले. केन्नाय कोण सोयरो दायऱ्याची पत्रां येता ती म्हजे कडसून वाचून घेतालें. कसलोय अर्ज करपाचो, भरपाचो, सय करपाची जाल्यार म्हाका विचारले बगैर कांय करनासलें. तागेलो घोव निरक्षर आशिल्लो आनी कमल तो निकतेंच शिकतालें. म्हाका तांगेलें हें वागणुकेचें खूब्ब कौतूक दिसतालें. आमच्या दोगांय मदीं एक विश्वासाचें नातें तयार जाल्लें. आतां जनीच्या घरांतलो बोवाळ आयकून मन कांचवेलें. हरशीं आमच्या मागील दारांतल्यान तांच्या घराची पडवी दिसता, पूण आमोरी जाल्ली. काळोख पडिल्लो. हांव आयिल्लें तशेंच मागील दारांतल्यान भायर सरलें. सोपणां चडून जनेले पडवेर पावल दवरलें. भितरले कुडीन बोवाळ. जनी व्हडान तापता आनी कमल हुयेली मारता. तशेंच भितर गेलें. पळय जाल्यार जनीच्या हातांत सुको पिराडो आनी त्या पिराड्यान ते कमलाक धोडायता. कमल एके वाटेन हुयेली मारता आनी दुसऱ्या वटेन मार चुकोवपाक हांगा थंय लिपता. जनीचो तो अवतार पळोवन म्हाका अजाप दिसलें. म्हाका पळोवन तें भानार आयलें. हांवें हात घालच्या आदींच ताणें हातांतलो पिराडो कुशीक मोकलो आनी थंयच बसकण मारली. भाभी, हांव हाज्या खातीर जिवाची काडा करतां. दीस रात हाज्या खातीर मरतां आनी पोराक मात लेगीत परवा ना. घोव तसो, हें अशें, म्हजें नशीबच फुटकें. जनी हुडक्यांनी रडपाक लागलें. हांवें ताका थातारलें. ताच्या उलोवण्याचें म्हाका अजाप जालें, कारण आपले धुवेची ताणें कसलीच केन्नाच कागाळ केली ना. आनी आज तर जनी ताका एका वटेन तापयतालें आनी दुसऱ्या वटेन मारतालें. हांव जनी म्हऱ्यान बसलें. पयलीं ताच्या आरोग्याची चवकशी केली. 8 दीस तें हांतरुणाचेर आशिल्लें. तेच अवस्थेंत आयज उठून बशिल्लें आनी तातूंत ही भानगड. हांवें जनीक ओगी केलें आनी सगळी भानगड समजून घेतली. जनीन जो आकांत केलो ताका रजाव आशिल्लें. 7वे यत्तेंत आशिल्लें तागेलें कमल 4 दीस शाळेकूच वचूंक नाशिल्लें. आवय हांतरुणाचेर आशिल्ली खरी, पूण रांदपा सवरपाचें काम करपाक इतली बरी आशिल्ली. पूण कमलानूच सांगलें आपणाक 4 दीस सुटी पडल्या, आपूण घरांतलो सगळो वावर करता. हरशीं जनीक खंयचेच परिस्थितींत कमलाक घरा दवरचें नासलें, पूण ताणें म्हणटकच जनीक बरें दिसलें. त्या दिसांनी कमलान आवयक दोतोरागेर व्हरून हाडलें. घरांतलो सगळो वावर केलो. आयज सांजवेळा तिणें कमलाक फार्मासींत धाडलें. दोतोरान दिल्लीं ती वखदां सोंपिल्लीं आनी नवीं हाडपाक जाय आसलीं. कमल गेलें आनी फाटोफाट कमलाचे शाळेंतली बांदेकार टिचर जनीगेर भितर सरली. तिका पळोवन जनीक अजाप जालें. ती बांदेकार टिचरीक वळखताली. 1-2 फावट मेळिल्ली. आपणाल्या धुवेक बांदेकार टिचर बरी करता म्हणपाचें जनीक खबर आशिल्लें. जिवाक बरें नासलें तरी जनीन तिका हासऱ्या मुखान येवकार दिलो. तिणें येना बरोबर कमलाची चवकशी केली आनी फाटले 4 दीस कमल शाळेंत कित्याक येवना म्हूण विचारलें. परीक्षा सामके तोंडार पावल्या आनी ते शाळा चुकयता बांदेकार टिचरीन जनीक दोश दिलो. तिका कितें सांगचें तेंच ताका कळना जालें.
केन्ना न्हय इतलो जनीक आपल्या धुवेचो राग आयलो. टिचर आयली तशी गेली. जनी आपणालें दुयेंत विसरलें आनी फार्मासीन गेल्ले आपल्या धुवेची वाट पळयत ते सोपणाचेर बसून रावलें. थोड्याच वेळान कमल वखदां घेवन आयलें. येना बरोबर जनीन कमलाक विचारलें, कमल, शाळेक कितले दीस सुटी गो? 4 दीस, कमलान जाप दिली. म्हाका एक सांग, चवथ ना दिवाळी ही मदींच सुटी कसली? तुका कळपाचें ना गे. म्हाका अशें कितेंच नाका कळूं गो. तुगेली फटींगपणां बरी कळ्ळी. फटिंगा? बापूय तसलो, हांवूय असलें. आमकां कांयच कळना म्हूण फटयता? शाळा आसतना सुटी म्हूण फट मारता? जनी बशिल्ले थंयच जळवाची रास आशिल्ली. जळवाच्या राशींतलो सुको पिराडो ताच्या हातांत मेळ्ळो आनी त्याच पिराडान ताणें कमलाक पेटून काडलें. जनीन कमलाक मारपाचें कारण सांगलें आनी पालवान दुका पुशीत म्हणपाक लागलें, कितें सांगू तुका भाभी, हे धुवे खातीर हांव इतल्यो कस्तो काडटां जाल्यार हेंच पर म्हाका 3 पानां करता. आमच्या आवय बापायन आमकां शिकयलें ना. ताजी कोडू फळां आमी आयुश्यभर चाखलीं. शिकप नाशिल्लो मनीस म्हणजे दोळे नाशिल्लो कुड्डो. अक्षराचो उजवाड आमी केन्ना पळयलोच ना. हांवें तिका समजायलें, अशें कांय ना जनी. शिकूंक नाशिल्ले मनीस केदो व्हडले वेव्हार करतात, तांकांय तकली आसता. ना भाभी, हांवूय वेव्हार करतां. वावराक वयतां, थंय पाक घेता. पयशे मेजपाक कळटात, पूण कागदार कितले भरिल्ल्यात आनी हातार कितले पडल्यात तें कळना. कोणीय कागद मुखार करता तेन्ना काळजान धडधडो भरता. आंगठो लावन गरीबाक नाडिल्ल्याच्यो कितल्योश्योच गजाली दोळ्या मुखार येतात. म्हणून केन्ना असलें कितें आसल्यार हांव तुजे कडेन येतां. एकूच इत्सा आसा, हांव अनाडी उरली. ह्या पोरान शिकचें, हाका कोणें फटोवचें न्हय. एक दीस हें लग्न जावन परक्या घरा वतलें. हाज्या आंगार एक वस्तां उणी घालीन, पूण हाका शिकयनासतना अनाडी दवरचें ना. आनी हें पोर कितें काय म्हळ्यार? उलयतां उलयतां जनीचो तोल गेलो आनी बांद फुटिल्ल्या भशेन तें भळा भळा करून रडूंक लागलें. ताका थातारपाक म्हाका खूब वेळ गेलो. हरशीं म्हाका कमलाची सदांच अपुरबाय दिसताली. घरांत जें कितें मेळटा तातूंत तें समाधानी आसलें. खावपा जेवपा पडें केन्नाच वसवशेपणां ना. ताच्या ह्या गुणाची हांव तोखणाय करी. अदीं मदीं म्हज्या भुरग्यांक कमलाची देख दितालें. त्याच कमलाचो म्हाका आतां खऱ्यांनीच राग आयलो. जनी तशेंच उठलें. ताणें फस्काची काडी मारून चिमणी पिठयली. कमल येदवळच्यान खूट कशें उबें आशिल्लें. निमाणें हांवूच उठलें आनी ताच्या म्हऱ्यांत गेलें. ताका वेंगेन काडलें. मागीर दिसलें, 12 वर्साचें पोर, हाका आवयच्यो भावना कश्यो कळपाच्यो. चुकलां खरें, समज दिवपाची आनी पोराक माफ करपाचें. ताका घेवन हांव भायर पडवेर आयलें. भायर खूबच काळोख आशिल्लो. म्हाकाय घरा वचपाची ताकतीक आशिल्ली. पूण कशे तरेन कमलाक समजावप ताका घेवन हांव थंयच काळखान बसलें. आवयच्या असवडींच ताका 4 गजाली सांगपाक जाय आसल्यो. पूण कमलान जें म्हाका सांगलें तें आयकून म्हाका अजाप जालें. ते येदेशा 12 वर्साच्या पोराक शाळा चुकयल्ली खरी, पूण कसलेच मजे खातीर न्हय. आवयक घेवन तें दोतोरागेर गेल्लें तेन्ना दोतोरान ताका सांगिल्लें की आवयक 4 दीस तरी विसव मेळपाक जाय. उदकान हात घालूंक जायना. आवयक दुयेंत म्हणून घरा रावयतली ते रांदपा सवरपाचें काम ती करतलीच. हें कमलाक बेस बरें खबर आशिल्लें. देखून ताणें आवयक फट मारली. शाळेक सुटी म्हण आवयच्या सेवे खातीर तें घरा रावलें. म्हाका ताच्या कळणेची तोखणाय दिसली. पूण हांवें म्हळें, कमल, तुगेलो अभ्यास बुडलो काय ना? दुकाक पुशीत ताणें मान हालयत म्हळें, ना भाभी, तसो हांवें अभ्यास चुकोवंक ना. म्हजी एक इश्टीण आसा. तिणें म्हाका शाळेंत कितें शिकयलां तें सगळें दाखयलां. आतां फार्मासींतल्यान येतना हांव तिका मेळून आयलां. हो पळय तागेलो कादेन. आतां राती कडेन बसून हांव सगळो चुकिल्लो अभ्यास करतलें. ते चलयेची म्हाका खूब तोखणाय दिसली. येदेशें पोर, पूण समज कितली? खरें म्हळ्यार दोगांयची तोखणाय, आवयची आनी धुवेची लेगीत. पोरान शिकचें म्हूण आवय धडपडटा. तिका शिक्षणाचें म्हत्व कळना आनी आवयक विसव मेळचो म्हणून पोर धडपडटा. हांवें जनीक समजायलें, तुजी धूव चुकली, पूण ती चूक ताणें तुज्याच बऱ्या खातीर केल्ली. जनीक थोडेशी समजावणी दिली. हांव घरा गेलें. घरांतलो वावर घलपांत घुल्ल जालें. जनीक आनी कमलाक विसरलें लेगीत. आमची जेवणां बी जालीं. भुरगीं न्हिदपाक गेलीं. हांवें रांदचे कुडींतलो पसारो आवरून घेतलो. न्हिदपाची तयारी जाली. मागील दाराचें दार बंद करपाक वतालें इतल्यान घरांतली लायटूच गेली. सगळ्याक काळोख. काळखांतूच मागील दार बंद करपाक गेलें जाल्यार नदर भायर गेली. बद्द जनिल्ल्या पडवेर. आतां काळखान जनिल्ले पडवेवेलो देखाव स्पश्ट बरो दिसतालो. जनिली धूव कमल
चिमणेच्या उजवाड्यान अभ्यास करताले आनी म्हऱ्यान जनी बसून मार आपल्या कळयल्या भशेन ताका पळयत रावलें. म्हाका दिसलें माणकुलें कमल उजवाडान फकत अभ्यास करिना तर उजवाड्याची पुजा करता, शिक्षणाची पुजा करता.